चवथीचो सण म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडलो सण. त्या हिंदू समाजान म्हाका दिसता ह्या सणान सगळो लोक रावता. एक टायम आसलो की आमी सगळे जे गांवांनी वयताले, जे गांवां कोपऱ्यांनी जे लोक आर्टिस्ट, जे कलाकार आसा, तेंच्यो ज्यो चिकट मातयेच्यो मुर्त्यो केलेल्यो आमी हाडटाले आनी पुजेक लायताले. आतां तो काळ बदललो आसा. जशी जशी टॅक्नॉलॉजी वाडटा तशी तशी दुसऱ्यो वस्तू वाडूंक लागल्या. आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर आमी चिंतपाची गरज आसा की आमी जे साडू मातयेचे गणपती म्हणटा जावं पीओपीचे गणपती म्हणटा ते हाडून खरेंच आमी पर्यावरण राखता काय? दुसरे कडेन आमची जी संस्कृती आसा ती आमकां हें करपाक अलाव करना. कित्याक तरी गणपती जो पुजून जावन गेलो तो फक्त पर्यावरण, तेजें दुसरें नांव पर्यावरण जावन आसा. म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन आग्रह करता की ह्या चवथीक तुमी मातयेची गणपती पुजेक लावची. म्हणून गेली 2 वर्सां कळंगूट विलेज पंचायतीन एक मोहीम राबयल्ली आसा. सांगूंक खुशी भोगता की 75% आमी टार्गेट अचीव केल्लो आसा. म्हाका दिसता कळंगूटचे लोक बरे सुशिक्षीत आहा आनी समजदार आसा की ह्या चवथीक जे कितें 25% उरल्या पळय ते कन्वर्ट जातले आनी 100% ज्यो मातयेच्यो गणपती पुजेक लावपाचें काम आहा हे कळंगूटचे लोक करतले. त्या खातीर आमी गेली 2 वर्सां जालीं आमी एक कलाकार जो आमच्या संपर्कांत आसा तेज्यो मुर्त्यो खंय तरी आमी एक्झिबिशनाक हाडपाचें निश्चय केला. जो जांबळेश्वर आमच्या देवळान जे गावराडे आसा थंय 10 तारखेच्यान ह्यो एक्झिबिशनाक आमी 150 ते 200 गणपतीच्यो मुर्त्यो हाडून दवरतले. मागता कांदोली, आरपोरा नागवा, पर्रा ह्या सगळ्या लोकां कडेन की येवन ह्या गणपतीच्यो मुर्त्यो व्हरच्यो आनी दोनूय वाचोवचे, आपलो धर्मूय वाचोवचो आनी दुसरे कडेन पर्यावरणूय वाचोवचें. आनी जे दिसा आमी 5 दिसाचे गणपती पायतले तेन्ना मनाक खंय तरी खोशी भोगोनी की आमी ह्या चवथीक पर्यावरण राखपाचें काम केलां. इतलेंच सांगून देव बरें करूं.